camera we have no. It is for safety purpose. Cameras are required. In fact, I think Panchayat also must have taken some resolution for cameras in the past. They also have. So that is not a problem. म्हणून तुगे आयचे मिटिंगे इन्स्पेक्शनला मिनिट्स मातशें घेतलो. This company has to be told. So हांवें त्यो गोश्टी ते कडेन उलयलां. I am putting the facts here. We want this message to clearly go. I will take also a written letter. I will put in some views of the people. I will request the Sarpanch also to put us something black and white of what we have discussed today. And all this in the next 2 days, we will present. Okay? But we need your support for the ground reality. So this is narrow place. I think this has to be removed. We are not against signal. आमका camera okay आएगा, problem ना. But signal is not going to help us here. We need a traffic police. We need a traffic police. If you can put on shifts, 24 hours देखूंगा. राती को हमके इन दोनों आहा तो काबार झालो ते घटना नंतर असो. 27 ते traffic police आमची आहे. Then we are good. होय. पण आता आज राती कोडे signal आता बंद करायचं. Stop it till we come to some decision. How you have to do that? You please do it. See, we do not want fights here. Fights, verbal fights are there. Accident is a separate topic which can happen, but verbal argument we do not want to fall into. So before anything starting, I think talk to your superiors, whomever you need to talk to the department. Till the time we come out with something called this Maria Hall signal. This lane should be a double lane. This is a signal model low करता है आणि दूसरी lane occupy करता है. So there is no way for the traffic coming from this direction for them to go. आणि आयचो ना तू सांगता भाषेन verbal हे जाता है दौड़ मठ बताए थोड़े सांगितलं जाल्यार. So that lane has to be demarcated at least 100 meters चारवी side in lane केल्या बरी. So that people come to that lane discipline. Signal is not going to help us. रेड कॉलोनी तेची ग्रीन ऑन आसता. इथून गाडी येते ओव्हरटेक मारून वचपाक सोदतो न्ही तेन्ना ही गाडी ब्लॉक जाली ना. नो ही ग्रीन लायट ऑफ सुद्दां पडली. ह्या सायडीन वचपाची. स्टॉप करपाक इन्स्पेक्शन केल्यास कोणाले सरपंच या लोक या सगळ्यांकूय मेसेज धाडली कित्याक जायत जाणांक कन्सर्न येयलो. बसी हिंग लागताय घुमटा आसतना ट्रॅफिक हिंगा जाम जाता बिकॉज इट इज ओनली 6 meters. देर आर गुड रिजन, देर आर बॅड रिजन. आमगे कोलवा एक सिग्नल पडा, हिंग एक सिग्नल पडा. आमकां सांगना आसतना हे सिग्नल गायले. सरपंचाकूय मेसेज येयल ना, आमकांय मेसेज येयल ना. जायत जाणां दिसोला की MLAन गायला, जायत जाणांक दिसोला पंचायतीन गायला. ना पंचायतीकूय सांगला ना MLAकूय सांगिल्ला ते मेन गायलाय. आनी हें घालून आज जायत्यो लोकांक हिंग त्रास जाता. पयलीं सद्या हिंग बस स्टॉपा हे जंक्शनाचे बस स्टॉप सेंटर आसतना हाऊ कॅन यू हॅव ट्रॅफिक सिग्नल्स अराउंड. आय डोंट अंडरस्टँड द लॉजिक बिहायंड दिस. सो एक ट्रॅफिक पुलीस टील मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock जाता जाल्यार 6 o'clock टील इवनिंग 10 o'clock 11 o'clock देखून हिंग धंचलो जाता. तेन्ना देखून जर ट्रॅफिक पुलीस रोटेशनाचे गायलो जाल्यार आय थिंक दीस प्रॉब्लम वील बी सॉल्व. कॅमराज आर वेलकम. वी आर विथ द कॅमराज. वी हॅव नो प्रॉब्लम. कोलवा जंक्शनाचे गायलो हा, सिग्नलूय गायलो, कॅमराजूय गायलो. आम थिंग लोकां आनी थिंग लोकांनी कांय प्रोटेस्ट बी कांय केलो ना. ऑलवेज गरज ना थिंगा, बट वी हॅव अलाउड नो प्रॉब्लम. बट हियर दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. आनी एसो नॅरो लोकेशनाचेर रस्तो सारको जायना आसलो, कांय जायना आसलो. म्हाका दिसता हे जर सिग्नल गायले इट इज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. लोकलां मदें केस्तांव जाता, उजत जाता. सो दीस इज अ जंक्शन. आमकां डिवेलपमेंट जायें, आमकां युरोप करूं जायें, पूण गोंयच कल्चर आतां सांबाळपाचो. मारिया हॉलाचो कल्चर आमगे हिंग कपेला, आमगे मारिया हॉला, थिंग वेलंकनी सायबिण्या, ते सायडीन रिक्षा स्टँड आहा. हिंग आमगे गुड्स कॅरियर बसताय, हिंग आमगे पायलट आहे मोटरसायकलीचे. थिंग बस स्टॉप आहा, थिंग नुस्तें विकताय. आम कितले व्हड जावं पूण मारिया हॉला जी हे एम्बियन्स आहा तें युरोप करपा नाका. ते भाशेनूच जाय. आनी तें कोता जाल्यार ते भाशेन सगळ्यां कडेन हिंगसान म्हाका सद्या करपाची गरज आसा. एवरीबडी हॅज गिवन एनक्रोचमेंट्स बीन आसा अशें दिश्टी पडना. तो TCP डिपार्टमेंट आनी त्या डिपार्टमेंटागे प्रॉब्लम हो. सद्या ट्रॅफिकागे कांयच न्हू हो न्हू. रोड नॅरो कितें एनक्रोचमेंटा लागून जाला कितें जाता ते ट्रॅफिकान विचारपा जायना. ट्रॅफिकागे कायदो बाबा तूं किंग कोण घालपा जाल्यार तो ना म्हूण पंचायतीक विचारना, ना म्हूण आमचे कडेन कोणा कडेन विचारना. सो आय थिंक दे शूड नॉट गो हेड विथ दीस थिंग्स. वी हॅव रिक्वेस्टेड देम लेट अस फर्स्ट एनालायज वॉट इज द रियालिटी. तेन्ना मुळे सिग्नल तितून बंद उडयचो, कॅमेरा दवरचे आनी मुखार मागीर कितली रस्त्यारूच हे खांबे घातल्या. तुका कितें दिसता हेजे रस्त्यारूच खांबे घातल्या? खंय तरी जागोय तेंच्यांनी हे करूं ना. दुसरें म्हणटा रस्त्यार हाम घायल्या म्हळ्यार कोलवा जो हाम घायला, जे रातीकोडे जे दिसा ते हाम घायला ते रातीको एक्सिडेंट जाला.
वीच मिन्स पीपल डिंट नो तिंगोडे लायट आसो ना कितली म्हाका खबर ना त्या दिसा पूण ज्या दिसा घायला हांबो ते राती कडेन कोणें वचून गाडी मारली आनी नॉर्मल मनीस नॉट दॅट पियोन गाडी मारना आनी द वेंडर जो कोण कॉन्ट्रॅक्ट गेला तो आमच्या लोकल भुरग्या कडेन अरावंड 60 or 70,000 रुपीज क्लेम करता सो हे आम तेका पयलूय आमी उलयल्ले सो हे आम तेका सांगलो आमगे कोण लोकल हिंगा तुमकां पयशे दिवपाना बिकॉज तुम रात्या मोद आनी घायला तो इलिगल कित्याक PWDन ते लोकेशना परमिशन दिलें ना ना म्हूण कोलवा पंचायतीनी दिलो ना म्हूण बाणाले पंचायतीन हिंग दिलें ना कोणा परमिशन तुम घालपा ब्लँकेट अप्रुवल घेवन तुका जाय थिंग घालपा जायना यू हॅव टू टेक द पंचायत इन टू कॉन्फिडन्स म्हणटा AI कॅमेरे असले काय इश्यू ना बट सध्या आमी कॅमेराची कांय उलयली ना ग्रामसभा जाल्या नाक म्हणून जायना एक एक्सिडेंट जायत जाले जायत राती एक्सिडेंट जाले जायत त्रास जाले जायत चोरयो जावपा चान्स आहाय सो कॅमेराज वील रिक्वायर्ड पीपल लोकांको उलोवन लोकां सांगाताक घेवन आमच्यांनी डिसिप्लिन्ड कल्चर हें करपाक आमकांय मन आहा लोकांकूय आहा सो कॅमेराज लागून लोक समज दुखी आहा तांकां आमकां कन्विन्स करपाक जाय पूण हे सिग्नलांक कन्विन्स करपाक जायना बिकॉज झगडी जाता ती कोण मॉनिटर करतलो सद्दां सिग्नल घाल म्हणटरी ट्रॅफिक पुलीस आसपाना हिंगा आतां सो ट्रॅफिक पुलीस ना म्हणटरी एकमेकांक उजत जाता ती कोण सांबाळटलो तुम्ही डिमांड केला ट्रॅफिक पुलिसाच्या नाव वी हॅव टोल्ड द SP कीप अ ट्रॅफिक पुलीस मॉर्निंग 6 o'clock सावन हिंग बंद कोमेस जाता रातीको 1 रात देखून आसता एक ट्रॅफिक पुलीस दवरलो फिक्स जाल्यार ही इज मॅनेजिंग थिंग्स म्हणजे बाब खंय तरी स्टडी करनासतना हे खामे घातले दिसता तुका हे मरे हे सरकारा गेले स्कॅम हो सरकार इज व्हेरी फेमस फॉर स्कॅम्स सो हे स्टडी नाका तांकां हे स्कॅम सो ताका हफ्तो घेयले जातले आनी ते सगळे पोल घालपा लायले आनी तेणें बाबड्यान येवन घायले ते खबर देखून ना गांवां पंचायत म्हूण आसता म्हूण ना ताकाय आपयल्लो आनी ताका विचारलें की बाबा आपको पता है कि मैं MLA है इधर ग्राम पंचायत है आपको पता है का मुझे चालो देखा नहीं हमको पता नहीं हमको सिर्फ PWD का परमिशन है तो PWD का परमिशन उधर डालने के लिए का मुझे लगा आन्सर नाही देखा ते काय खबर ना त्या बाबडे कोणान धोलना हाडले आनी ते घायले सो आय थिंक ते उलोवपाक गेले जाल्यार ते सगळे आमी उलयतले असेंब्लीन रायट नाव लेट अस फोकस ऑन दीस हे सिग्नल आतां बंद जावपाचो आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू एनालायज दीस तूं हिंग मातशें रावन चोय तुकाय कळटलें कितें जाता तें काय तुम्ही करू ना केन्ना तुम्ही केन्ना सिग्नल घाला ना आमी केन्ना प्रपोजल धाडना कित्याक ते रोड एक्वेशन आहा तो 25 मिटर्स केलो आहा MDR रोड सो तेच रस्त्या पयलीं प्रॉब्लम आहा लोकांकूय सारके पयशे मेळनाय सो आमी कितें म्हणटा एक्वायर्ड करे लोकांक दाखय डिमार्केट करे आनी पयलीं तें कर पार्ट मागीर तुका सिग्नलां उलोवपा जाता न्हू रोड वायडनींग करपा जाता आनी मागीर तुगे सिग्नल घालपा प्रोसिजर करपा जाता तुमकां कॅमेरा काय ऑब्जेक्शन कॅमेरा काय ऑब्जेक्शन ना आमकां एक्चुली आमी रेजोल्युशन केलो कॅमेरा घालपा पंचायतीन रेजोल्युशन केलो तारखेच्यान हे चलनिंगाक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा AI कॅमेरा थ्रू आनी हांगा कॅमेरा बसयले आज तुमी इन्स्पेक्शनाक गेले कशें कितें पळयता हेचेर हांगा लोकांचो ओपोज आसा whatever has been said by the local people, because still there is time. What is the procedure for chalaning all over South Goa from your department? Company has put up the office in Harlem office, and the AI cameras detect the offences. So separate person is sitting for this chalaning. Pardon? Separate person is. Yes. Baltec. Baltec. Okay, and what are the powers that are given to them? In the sense, because they are handling people, The AI camera they are detects handling like data say, of people. yeah, So because the camera detects the number plate. my point is they are recording people. That cannot be usually police will be asked, like say if they need for any crime or any duty, then the data is shared. But what about leaks? Because that is the main area today. इन्स्पेक्शन आयिल्ले कितें इन्स्पेक्शन केलें कित्याक लागून आसत लोकांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ह्या स्पॉटाक लागून सिग्नल चालू केल्या हांवें ते सिग्नलाक तशें ओपोजीट करना रे पूण हांगा सिन्स रोड इज नॅरो दे हॅव सम प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स टू डिस्कस दॅट आनी ते पळोवपाक कितें खंयचे प्रॉब्लेम त्या खातीर आयिल्ले कितें दिसता तुमकां लोकांक त्रास जाता कसो काय त्रास म्हणल्यार कशें आसा सिग्नल घालता काय म्हणजे रोड नॅरो आसा सो वॉट एवर दे हॅव पुट अप ट्राय टू सॉर्ट आउट द इश्यू आमी आमचे कोण ऑथॉरिटी आमी करेक्ट PWD मार्फत घातलेले काय तुमच्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान पुट अप बिफोर द कन्सर्न आनी हे जे कॅमेरा बसयला ताका चलनींग खंयच्यान जातले एक्सेस कोणा कडेन आसा ते थ्रू RTO RTOतल्यान सो ट्रॅफिक पुलिसा कडेन कांय ना